रोड इनॉग्रेट केला. आयज आमी गवळी वाडा केलोसीम पंचायतीक हो पडटा आनी हो जायते वर्सांचो पेंडींग रोड आहा, 8 वर्सांचो सुमार. आनी तेजो एस्टिमेट 8 लाख आहा आनी ते आमी ZP लेवलाचेर तो आमी तेचे ZP फंडांतल्यान तो घेतलो आसा. जायतो लोक हांगा रावता, तांकां जायते प्रॉब्लम्स जाले, उदकाचे, लायटीचे जायते प्रॉब्लम्स जाले. हिंगा भितर पडटा, दोंगरार कसो पडटा तो वाडो. सो तेका लागून तांकां ते सगळी फॅसिलिटीज मेळना. लास्ट इयर आमी उदकाची फॅसिलिटीज तांकां दिल्ली आमच्या MLAन. तेच भशेन आतां म्हाका रिक्वेस्ट केली तेंच्यांनी रोड करून दिवचो म्हणून. सामको 8 वर्सांनी काबार जाल्लो आहा तो रोड. सो हांवें तो रोड ZP फंडाचेर घेतलो आनी आयज तो रोड हांवें इनॉग्रेट करून आयज तो तांकां यूज करूंक मेळटलो. जायतो लोकांनी त्रास काडले हिंगा, जायतो लोक आज रावता हिंगा आनी तांकां उदकाक प्रॉब्लम जाले, लायटीक लागून प्रॉब्लम जाले, आतां रस्त्याकूय हें जावन आयज ती म्हाका दिसता हो रोड तांकां बरो फायद्याक पडटलो. केलोसी विलेज पंचायती वाठारांत आसा. आमकां चड खुशालकाय भोगता. आमचे ZP मेंबर बाय मिर्सेना वाज आमची कामां करीत आसा आनी हाजे फुडें ते करतले. फाटलीं 5 वर्सां प्रिवियस बॉडीन आमच्या विलेजीन कांय डेव्हलपमेंट करूंक ना. आतां न्यू बॉडी येवन आमचें डेव्हलपमेंट जायत आसा आमच्या विलेजीन, जायतें जालां आनी हाजे फुडें जातलें. आनी हांव आस बाळगितां आमकां सगळीं लोक कॉपरेट करतले म्हणून इतलें सांगून देव बरें. नंबर 4 गुंवडी वाड्याक आसा. आयज हो रस्तो रेनोवेट करपाचो आनी दोंगर घालून करपाचो काम सुरवात केल्ली आसा. आमचे जिल्हा मेंबर मॅडम मिर्सेना वाज हांणी फुडाकार घेवन ह्या कामाची सुरवात केल्ली आसा. सो हांव मागतां आमची कामां ती जातात जिल्लाचेर आनी आनीकूच उरलेली आसा ती कामां बेगीनूच जावची म्हणून हेच सांगून हांव म्हज्या नांवान आनी म्हज्या वाड्याच्या भाव भयणीच्या नांवान तिका देव बरें करूं म्हणटा. Number 4 in Gondi Wado. I would like to thank Ma'am Mirsiana Waz for helping us do this road. It's been many years this road wasn't constructed, so this new body has come and we have done the work. Thank you, ma'am. वाड्यार पळोवपाक म्हणजे अशें जाणा म्हणजे हे इतलो लोक जमा जालो म्हणजे अशें कळटा की ह्या लोकांक खरेंच हो रोड जाय आसलो. इतले वर्सां 8-10 वर्सां हो रोड जावना, बश्टी पांयवाटशी आसलेली. आनी हांव देव बरें कर म्हणटा आमचे ZP मॅडमीक मिर्सेना वाज की तेणी हांव लास्ट टायम सांगलें तशी ती सगळ्याक भोंवता, स्कुटर आनी गाडी घेवन सगळ्याक भोंवता आनी खंय खंय कामां लोकांची करपाक ते ती पळयता. आनी तिणें अशीच भोंवता तेन्ना हो रस्तो पळयलो आनी तिणें लोकां कडेन मेळून पंचाक मेळून तेणें तो प्रपोजल घालून अप्रूव करून हो तो रोड ती आयसून चालू करता. सुमार 8 लाखाचो एस्टिमेट अशें हांवें आयकलां. कोण तरी ऑफिसान आमच्या MLAच्या ऑफिसान येता आनी म्हणटा रे मिर्सियन वाज ZP मॅडम इतली कामां कशी करता, तिका कितलो फंड मेळटा. सो हांवें सांगलें फंड सगळे ZPक एकूच, पूण कशें काम करप हें मॅडमी कडेन शिकपा जाय मिर्सियन वाजा कडेन. आनी तिणें सांगलां की जो पर्यंत सगळे फंड एग्जॉस्ट जायना तो पर्यंत आपूण लोकांची कामां करीत रावतली. त्या खातीर हांव म्हणटा बरी बरी कामां मॅडमीन करची आनी खुबशे प्रपोजल तिचे उरले हांव जाणा. सो हांव तिका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तसोच आमचो सरपंच आनी पंच आनी डेप्युटी सरपंच हेंच्यांनी जेन्ना इलेक्ट जावन जे प्रमाणे आमचें काम केलें, मेन म्हणजे आमचो उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व केलो. दुसरो आमचो आयज रोड हातीन घेतला. कितले वर्सांच आमी अशें ह्याच रोडान गाडी वयतलो येतलो, पूण आयज तेंच्यानी ते हातीन घेतला. तशेंच लायटीचे खांबे घातला 3 फेसाक लावून. तेका लागून तांकां चडान चड देव बरो करूं म्हणटा आनी MLA सराक बी देव बरो करूं म्हणटा.